Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल बाब याकूब फिंकलस्टाइन तो म्हाका मेळिल्लो. बेजिकली जे आमी एग्रीकल्चर मंत्री म्हणून आसतना आनी फिशरीज मंत्री विनोद पालेकर आसतना जे कितें प्रस्ताव आमी हातान घेतले, एक म्हणल्यार जो एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो ताजे खातीर आमी इस्रायला बरोबर काम करपाक सोदताले. दुसरें म्हणटा तें एक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिश ज्यातून गोंयकारांक सबसिडायज नुस्तें दिवंक शकता. हे प्रस्ताव आतां फुडें कशें व्हरप आनी ताजेर आमी जे सुरवात केली ताजेर आमी डिस्कशन केलें. पॅन्डेमिका खातीर आनीक ह्या सरकाराक आनी तांचे कारणा खातीर हे प्रस्ताव फुडें व्हरूंक ना. हांव पळयतां कशें जातलें. नाजाल्यार फुडें तरी 2022च्या नंतर तरी आमकां दिसता की एग्रीकल्चर आनी वॉटर रिसोर्स आनी फिशरीज हे 3 सब्जेक्टां खातीर म्हाका दिसता इस्रायला कडच्यान गोंयकारांनी खूब शिकूं येता आनी आमचें इंटरेक्शन जावप चड गरजेचें आनी तें फुडें व्हरपाक आमी सदांच चिंततले. मजगती चांद्रा रेल्वे डबल ट्रॅका आड आवाज काडटल्यांचेर FIR घाल्या म्हण गोवा फॉरवर्डान सरकाराचो निशेध केलो. गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेच्या वतीन ट्रॅक बंद आंदोलन आयोजीत केल्लें. ह्या आंदोलना भितर 4-5 हजारां वयर लोक आशिल्ले. गोंयच्या विधानसभेचे कांय सन्माननीय सभासद आशिल्ले. गोंयच्या पंचायतीचे सरपंच, पंच, नगरपालिकांचे नगरसेवक अशे कित्येक जाण ह्या आंदोलना भितर आशिल्ले. पण हांकां सगळ्यांक लोकप्रतिनिधीक वगळून जे हाडाचे कार्यकर्ते आसात तांचेर ज्यो केसी घातलात त्यो गोंय सरकारान ताबडतोब फाटीं घेवची अशी गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागणी करता.